Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. विजयदशमीच्यान ऑक्टोबर 5 तारखेच्यान ही पदयात्रा सुरू केल्ली आसा. एप्रिल 23 तारखेक अक्षय तृतीयाक काशी पावतले. तशें आज गोंयांत प्रवेश केल्लो आसा. गोंयचे वाळपयचे खुबशे लोक 100-150 लोक वाळपय तालुकाचे खूब युवा स्वागत करपाक आमचे संप्रदायाचे वस्त्र परिधान करून आयिल्ले आसा. सगळ्यांची उपस्थिती, सगळ्यांची गुरुभक्ती, गुरुसेवा पळयन खूब आनंद जाल्लो आसा. कारण कोणा तेंचें वास्तव्य आसतलें, कारण कोणें आतां पावल्या नंतर आशिर्वचन आसतलें आनी लोकांक सगळे जे कोण लोक आमचे भावीक लोक सगळे येयल्ले आसा तांकां फलमंत्राक्षता दितली. थंयच्यान मागीर ते तशेंच एक दीस वास्तव्य करून चंद्रमौळेश्वरची रातची पुजा आसता, स्पेशल पुजा आसता, पळोवण्या सारकी आसता. चंद्रमौळेश्वर पुजा स्वामीजी स्वता करता. आनी मागीर परत सकाळीं परत 5 सुमार हांगा वयतले, फातर्पा वयतले. अशेंच सगळे जाण आमचे भावीक लोक येतले. सगळ्यांक पदयात्रा चलत वयतले. फातर्प्या थंय पावल्या नंतर परत मागीर आशिर्वचन, फलमंत्राक्षता आनी रातचे मागीर आमची चंद्रमौळेश्वर पुजा अशें सदांचो कार्यक्रम आसतलो. पूण फातर्पेच्यान मागीर दुसरे दिसा अडेजांक मडगांव वचपाक वयतले वाया शांतीनगर. आमचे रावण फोंड शांतीनगर, थंयसर शांतादुर्गाचें देवूळ आसा पळय, थंय मातशें आशिर्वचन दिवन मागीर मडगांव विठ्ठल मंदिरान वयतले. थंयसर तेंचे रावपाचे वेवस्था केल्लेली आहा. थंय तशेंच आशिर्वचन आनी फलमंत्राक्षता दिवन चंद्रमौळेश्वरची पुजा जातली. अशें करीत मागीर फोंडा वयतले. फोंड्याय तशीच सेम कार्यक्रम. फोंडेच्यान 20 तारखेक मार्शेलान वयतले. मार्शेलच्यान 21 तारखेक सांखळे वयतले. सांखळे थंयसर मोठ्या प्रमाणान प्रोग्राम खर्च केला. आयज मेन 1000 लोक स्वामीचें दर्शन घेवपाक येतले. थंय तशेंच आशिर्वचन आसतलें, फलमंत्राक्षता आसतले, महाप्रसाद आसतलो. आनी ते सगळें जाले नंतर परत मागीर थंयच्यान स्वामीजी बिचोले वयतले. बिचोले थंयसर एक दीस वास्तव्य, सेम प्रोसेस, फलमंत्राक्षता, चंद्रमौळेश्वरची पुजा करून मागीर म्हापशा वयतले, दत्तवाडी अडेजांक सुमार. दुसरे दिसा अडेजांक सुमार म्हापशा वयतले. म्हापशा थंय पावल्या नंतर सेम प्रोसेस, फलमंत्राक्षता लोकांक दिवन सगळे वास्तव्य करून चंद्रमौळेश्वरची पुजा करतले. आनी परत दुसरे दिसा अडेजांक सुमार परत मागीर व्हाया धारगळी दर्शन शांतादुर्गेचें घेतले. आनी मागीर पेडण्यां वयतले. आनी पेडण्यां एक रात रावन थंयसर पुजा हें तें करून महाराष्ट्रान बांदा प्रस्थान करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.